येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. उसगांवच्या फॅन्सी स्टील इंडस्ट्रीक लागलो उजो. सुमार 20 लाखांचे लुकसाण, सांगले फॅक्टरीच्या धनयान. ओव्हरलोडिंगाक लागून लागला आसूं येता उजो. उजो पालोवपी दळाचो मुळावो अदमास. तिवरेच्या थळाव्यांनी व्हडा उमेदीन मनयलो देवी म्हाळशेचो 22वो पुनप्रतिष्ठापना दीस. रंगले बायला चेडवांनी खेळयल्ले आवय तिरंगी मम्मी फिरंगी नाटक. आयज राज्यांत गरमेची ल्हारां. तापमान 40 डिग्री लागसार पावोन वाडटली गरमी. जाणटे आनी भुरग्यांक जावं येता डिहायड्रेशन. सादूरतायेची सुचोवणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उसगांवच्या फॅन्सी स्टील इंडस्ट्रीक शेनवारा सकाळी उजो लागलो. सुमार 20 लाखांचे लुकसाण जालां अशें फॅक्टरी धनयान सांगलें. ओव्हरलोडिंगाक लागून उजो लागलो आसूं येता असो मुळावो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. उजो आटापांत हाडपाक 4 ते 5 वाहनां वापरची पडलीं. उजो पालोवपी जवानांनी भोव परिश्रमान उजो नियंत्रणात हाडलो. आज सकाळी 3:30 ते 4 फॅन्सी स्टील इंडस्ट्रीज उसगांव हांगा उजो लागलो आनी उजो लागून तांचे सगळो चडसो म्हाल जळोवन गेल्लो आसा. तांकां कमीच कमी 20 ते 25 लाखांचे लॉस जाल्लें आसा अशें तो ओनर म्हणटा. पूण एक्झॅक्ट कारण समजूंक शकलो ना कितें बाबा कितें जालें तें. पूण ताजे फर्निचर ज्यो आसा ते हांगा तो खुर्ची करतालो, टेबल करतालो, जे अशी खूब वस्तू ते अशें करताले इंडस्ट्री. ताजे चडशे सारके जळोन उज लागून पिड्यार जाल्ले आसा. आनी तशें अशें म्हणटा की काल हांगा लायट नासली पूण काल दिसभर लायट नासली पूण राती लायट आयिल्ली. आतां कितें जालें एक्झॅक्ट तें सांगूंक शकना हांवें. ताका लागून तो सांगूंक शकना बाबा कितें जालें तें एक्झॅक्ट. आज सकाळी आमकां 5 सुमार तनेश मडकर कॉलर आनी आमकां कॉल दिले की स्टील फर्निचर फॅक्टरी हांगा उजो लागला. इमिजिएटली आमी फोंड्याचे 2 गाडयो टर्न आउट केले. हांवें पळयताले जो स्टोरेज एरिया आसलो ते स्टोरेज एरियान ते कुशन प्लायवूड आनी बाकीचे रॉ मटेरियल तेजे आसले ताका उजो लागलेलो. इमिजिएटली आमी फायर फायटींग करून तो उजो पालयलो आनी तो उजो स्प्रेड जावपाक दवरना. तेजे एडजस्टंट जी प्रिमायसीस आहा तेजी फॅक्टरीची. सो हेज्या कारणान जी मोठी घटना जावपाची ती आमी सेव केली हांगा. कितले लॉसेस आसतले? लॉस सध्या लॉस एस्टिमेट केल्लो ना पूण ओनर कितें म्हणटा तो इट इज मोर दॅन 15 अप टू 20 lakhs पर्यंत ताका लॉस जाल्लो आसा. आनी एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर म्हटल्यार तो म्हणटा ओव्हरलोडिंग जाल्ल्या कारणान हो उजो लागपाचे चान्सीस आसा म्हणून. कितले फायर बॉम्ब लागले हांगासर? फायर टेंडर टोटल 3 फायर टेंडर आमी मागयले. 2 पोंडा 1 पुणेची मागयल्ली. तेज्या भायर आमी परत वॉटर आमी गाडी एकदा भरून टोटल 4 वॉटर टेंडर आमकां हांगा उजो पालोवपाक लागले. अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कैसे आग लगा, लेकिन सब लोग रात को सोए थे. हमारे जो स्टाफ है 2 लोग ऑफिस में सोते हैं, बाकी के स्टाफ रूम में सोते हैं. तो अभी जब रात को उनको एकदम ही जब ऑफिस में सोए थे एकदम धुआं सा आने लग गया ऑफिस के अंदर. तो फिर मालूम पड़ा कि एकदम आग लग गई. लेकिन पीछे की साइड में जो अपना स्टॉक रूम था जहाँ प्लाईवुड और सब स्टॉक था वो पूरा तरह से जल गया था. मेरे को फोन किया, तब तक मैं पहुंचा, तब तक तो पूरा का पूरा फैक्ट्री जल गया था. कितना बजे हुए? ये मैं पहुंचा हूँ 4:30 बजे के आसपास. उससे पहले हाँ 4:30 उससे पहले आग लग चुका था. लेकिन जब धुआं आया तब मालूम पड़ा, उससे पहले कुछ मालूम नहीं पड़ा. तो किस तरह की फैक्ट्री क्या बनता है यहाँ पे सोफा, बेड, डाइनिंग, स्टील फर्नीचर की फैक्ट्री है. तो अभी कितना लॉस हुआ आपको? जितना रॉ मटेरियल था पूरा का पूरा जल गया. रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जल गया. प्लाईवुड, ग्लास, रबर के जो बूचेस थे, पूरा हाइड्रोलिक पंप और काफी जो ऑफिस का जितने भी डॉक्यूमेंट थे, कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा सब पूरा जल गया. कितना लॉसेस कितना होगा? अंदाज एक 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पूरा का पूरा जल गया. आपने जब यहाँ पे आया फायर ब्रिगेड को फोन किया तो टाइम पे पहुंचा है यहाँ पे? नहीं, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंचा है. कितना गाड़ी लाना पड़ा इधर मुझे लगता है 3-4 गाड़ी लाना पड़ा है. 4 गाड़ी लाने के बाद फिर जाके कंट्रोल में आया है वो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. काल पर्यटन खात्यान अंजुना अतिक्रमण केल्ली 16 बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली. वसणूक आनी जमनीची नोंद कार्यालयान केल्ल्या मर्यादा सर्वेक्षणाच्या आदाराचेर कारवाय केली.
गोंयांतल्या हेर दर्यादग्यांचेर उरिल्ल्या बांदकामाचेर फुडल्या दिसांनी कारवाय करतले अशें खात्यान सांगलां. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार सोऱ्याच्या घोटाळ्याचो पयसो वापरिल्लो ईडीच्या आरोपपत्रांत म्हटलां. ताका घेवन आयज दिल्लींतल्या आम आदमी पक्षाचे कचेरे भायर भाजपान निशेध आंदोलन सुरू केलां. गोवा भाजपानय आम आदमी पार्टीचेर टिका केल्या. केजरीवालान भ्रष्टाचाराक सांगात दिला. नवीन पै रायकरान म्हटलां. पळयात. एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान जेन्ना सगळ्यांक इंटरोगेट केले तेन्ना तातूंतल्यान एक ट्रेल मेळ्ळी, कोणाक पयशे धाडले आनी तातूंतल्यान जो विजय नायर म्हणून आसा, हू इज अ कम्युनिकेशन इनचार्ज ऑफ आप, ही वॉज द मेन पर्सन डायरेक्टली कनेक्टेड टू आप, तो सापडलो. आनी ताजे बरोबर मागीर अमित आनी बाकीचे तितले सापडले. आनी जेन्ना ट्रेल करता आसतना ती चॅक केली जाल्यार ती ट्रेल गोंया पर्यंत पावली. आनी ताणें ईडी मुखार ताणें खुलासो केलो की आमी 2 इलेक्शनाक फंड केल्ली आसा, एक गोंयांत आनी एक पंजाबाक. आतां गोंया इलेक्शनाक जेन्ना आमी पळोवपाक गेले फाटल्या दिसांनी जाल्यार सगळे कडेन बॅनरां दिसताले, अफाट पयसो मोडटालो. अजून पर्यंत जी बॅनरां काडून केल्ली ना. तातूंतल्यान आमी समज पळयलें जाल्यार कितलोसोच पयसो जो गोंया आयलो तो आतां आमकां कळटा हे स्कॅमांतल्यान आयलो पयसो. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आपा कडेन कार्यकर्ते म्हूण ना, तांणी एड घालून व्हॉलेंटियर्स आपयले आनी ते व्हॉलेंटियर्स एक सादें आपले जॉब मेळटा म्हणून दिसवड्याचेर हाजेर येताले. आनी ते जेन्युइन आशिल्ले, आपल्या कामा खातीर म्हणून आयिल्ले. आनी हे लोकांक सुद्दां जे पयसो मेळ्ळा तो ह्या स्कॅमांतल्यान आयिल्लो पयसो. केजरीवालान आपले जे स्टार्ट केले अंडर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, आनी आतां समज पळोवपाक गेले जाल्यार केजरीवाल वीथ करप्शन. ताचे समज एमएलए समज पळोवपाक गेले जाल्यार 13 फाटल्या दिसांनी एमएलए अरेस्टेड आसा. तातूंत रेप आसा, एक्सटॉर्शन आसा, फॉर्जरी आसा, रायटिंग आसा आनी तांची नांवांय आसा सगळ्यांची. आय डोंट वांट टू टेक द नेम, एट लिस्ट इज व्हेरी लॉंग. आनी ताजे नंतर आमी मेजरली फाटल्या दिसांनी पळयलें की पोल्युशन, अनकंट्रोल्ड पोल्युशन इन दिल्ली, करप्शन, रेप्स, यमुना आमी पयली कशी व्हांवताली ती. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी. सांखळी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाचेर पालिका मुख्याधिकाऱ्यान थापड मारले. हे घडणुकेक लागून सांखळी वाठारांत तो चर्चेचो विशय जावन रावला. नगराध्यक्षाक किंमत दिना जाल्यार लोकशायेचो तो खून अशें म्हणचें पडटलें. सीओक ताबडतोब सस्पेंड करात, सांखळी गट काँग्रेसीन मागला. आयज सांखळेन असो प्रकार घडलेलो आसा. सांखळी म्युनिसिपालिटी जो सीओ आसा त्या सीओन ते चेअरपर्सनाच्या कॅबिनार वचून तेजेर थापड मारले. तर असो प्रकार जेन्ना घडटा तेन्ना खरें म्हणटालें हें दुर्दैवी. कित्याक आयज चेअरपर्सनाक जर किंमत ना जाल्यार लोकशायेचो हो खून असो दिसता म्हाका. कितें आसा तेका विशय कितें जालो, तेणी खंय कार्टून्स लायले खंय, पोस्टर्स लायले खंय. तेणी विचारलें फायलीचेर ताणें रिमार्क घातले आनी कॅन्सल केलें. तेणी पयशे भरूंक नासले. तर म्युनिसिपालिटीचे रेव्हेन्यू आसा पळय ते रेव्हेन्यू जर ना जाल्यार कितें फायदो आसा. रेव्हेन्यू सोर्स कॅन्सल करपाचें म्हणटकीर ती फायल हें केली. त्या बरोबर ताका पट्टी येवन तेणी ताका मारलो. असो प्रकार घडलो. पूण हे अशे प्रकार घडटा हें बरोबर न्हू. आनी खरें म्हणटालें आयच्या ह्या हेतून आमी तेजे निशेध करता. ह्या सीओक म्हणटा तो ताबडतोब सस्पेंड करपाक जाय. ताकेन अशे खूब प्रकार घडलेले आसा. प्रत्येक फावटी सीओ हे वादग्रस्तूच जाल्लेले आसा. कित्याक लागून कोणाचे कार्यकर्ता दादागिरी म्हणून आमकां जाल्यार खबर ना. पूण अशें घडोवंक जायना. गोंय आमचें
शांत गोंय आनी आयज अशे प्रकार जेन्ना घडटा तेन्ना आमकां खबर आसता लोकशायेन आमकां न्याय मेळना. ताका लागून आयज तुमच्या कडेन आमी मुद्दाम प्रेस करता. आतां तेंची 7 मिटींग आसा आनी तेणी ऑलरेडी चेअरपर्सन राजेश सावंत हेणी कंप्लेन केल्ली आसा. सरकारांतल्यान हें पयलीं फावट घडोवंक ना सांगले म्युनिसिपालिटी कितके फावटी घडना म्हणजे असे मारपाचे प्रकार झाले पहिले मारपाचें प्रकरण ना पूण बाकीचे गजाली मारपाचें प्रकरण हें फर्स्ट टायम घडना. हे फर्स्ट टायम घडना पूण अशें घडचें न्हू, घडोवंक जायना आनी ताका योग्य ती शिक्षा तेंच्या DMA थ्रू करची तेंच्यांनी ही आमची मागणी. आनी आमी पयल्यान पयलीं म्हणजे हेजो निशेध करता. सो तुम्ही कितें करता ते एक्शन जावंक ना जाल्यार पार्टी काँग्रेस ऑफकोर्स समाज जर तेजेर कांय एक्शन घेवंक ना जाल्यार आमचो फुडलो स्टँड आमी तुमकां सांगतले. आयज पयलो दीस आहा सो आयज फुडलें उलोवप बरोबर जायना म्हणून कितें तरी गव्हर्मेंट घेता हेजेर विशय हे एक्शन घेता तें पळोवया. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकर आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तिवरेच्या थळाव्यांनी देवी म्हाळशेचो 22वो पुनप्रतिष्ठापना दीस व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. ह्या निमतान तिवरेच्या बायलां चेडवांनी आवय तिरंगी मम्मी फिरंगी हे कोंकणी नाटक प्रभावीपणान सादर केलें. पळयात. या वेळार पंचवेदी कला संघ तिवरेच्या पंगडान महेश नायकान बरयल्ले आनी शेखर उजगांवकर दिग्दर्शीत केल्ले आवय तिरंगी मम्मी फिरंगी हे कोंकणी कॉमेडी नाटक प्रभावीतपणान खेळयले. नाटकांतले संवाद आनी अभिनयान पळोवप्यांच्या पोटात हांसोवन गुळो हाडलो. सरस्वती का सांगता चेडू तुझ्या दोळ्यार हात दवरचा पयलीं ताच्या तोंडार हात मार. यू डोंट टीच मी. म्हाका माझ्या बेबीचे बरं वाटता. आज खंयच्या पुस्तकाने कुर्तासो घातला हरशी पॅन्टी घालून भोंवता मुगो. सगळे पॅन्टी घातल्यो दिसता उज्याक आय काजबीन. कितें म्हणटा गो ते सरस्वती उपकार कर आणि कोंकणी उलय. इंग्लिशी फीस केल्ले बायलेक आमी काय तरी गुरवार म्हणटात आनी हे थर्सडे म्हणटात. आम्ही तर तुमका वळखत ना. म्हणजे कामूच ते खंयच्या घरात खंयची बाय गुरुवार आसा ते कोण. पण ही टाळी आणि सेकंड वाक म्हटलं आणि दुसरी कामाला किड्याला ताची कमी काढी होता सांगता सगळे सांगता. सांगले तुका आधीच गुरवार तुझ्या त्या हिपॉपनाचा जमिनीत तार सुटता. तुझ्या दिदीच्या मुंगळ्याच्या ना जगाला हास्य फुटतात. तुका अर्जंट सांगला गो दिदी वर तेका मारती म्हण. आवली तुझ्या परस कोण पहिली तू म्हाका मारती करूया तरी कोण. हांवें थोडे खाल्ले सांगात पळयात कितले ते खाशेली गजाल म्हळ्यार नाटकान वांटेकार जावपी सगळीच कलाकार नवी आशिल्ली. श्वेता गांवकर, स्नेहा गांवकर, सोनिया गांवकर, वृषा तळपे, सायवी गांवकर, राजवी गांवकर, खुशी नाईक, सावी गांवकर, अस्मिता गांवकर आनी अलोकित तळपे ह्या कलाकारांनी आपापल्यो भुमिका बरे तरेन सादर करून नाटक उंचायेचेर व्हेले. पळयात. ते बटन असताना तू इंग्लिश नालो पेटाले
किती म्हटलंय का तुम्ही जाचे नयन ना जाण्या ते नयन आयला तुम्ही स्वकाळात खोलीत करता माझे सोडा तुमचे हे उजव्याचे दाव्यान त्यांना झाले कोणी बघा कोणी मला तोपतले धरून सोयी डोळी करून मास्टर बघा दिसना या चेडवान एमर्जन्सी आपलं बॉडी काढल्या बघा वकलं लगेच काम दिले ना एक इंजेक्शन सतीशाला मदागिनी बघितले ते आता खूप का एक काम करा तो एकटे फुटल्या पायात करा एकटे फाटल्या पायात करा आणि एकटे शेपटे करा गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. युनायटेड फेडरेशन गव्हर्नमेंट ITI एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या महाराष्ट्र विभागान गोयच्या स्किल डेव्हलपमेंट आणि एंटरप्रेन्युअरशिप विभागाक भेट दिली. दक्षिण गोयचो एडिशनल कलेक्टर आणि एडिशनल सेक्रेटरी दीपक देसायान देखदिणो वावर केल्ल्यान ताचो असोसिएशनाचे वतीन भोवमानय केलो. पूरे देश में जो भी ITI है, हर ITI का स्टडी टूर निकालने के बाद उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो कुछ भी सुविधा उपलब्ध की है, उन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में आज के स्थिति में गोवा में 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, ट्रेनिंग का प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, जो कर्मचारियों की सुविधा, स्टूडेंट के लिए सुविधा है, ये जो बात है पूरे इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की है. इसीलिए महाराष्ट्र के नेशनल फेडरेशन की वजह से और महाराष्ट्र इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के तरफ से हम इस गोवा स्टेट में पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ITI का, वो जिसको हम स्टडी टूर कहते हैं, उस हिसाब से आए. और इस बारे में हम आज आदरणीय दीपक जी देसाई साहब जो डायरेक्टर है, उनसे आज बहुत हमारी डिस्कशन हुआ है, मुलाकात हुआ है. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पूरा जो गोवा में प्रोसेस हो रही है ट्रेनिंग के बारे में, उससे हम बहुत संतुष्ट है और आशा करते कि गोवा ऐसा ही आगे बढ़ता जाए. तो हांगा येवपाचें कारण ते म्हणटा गोंयान स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप अशें आमचें डिपार्टमेंट पयलीं क्राफ्टमॅन ट्रेनिंग आसलें तें भरपूर कितें तरी जावपा लागला. पयलीं हे डिपार्टमेंट कोणाकूय खबर नासलें कितें जाता म्हणून, आनी आमी फक्त ITI चलयताले. ITI अशें दिसून आयिल्लें की तेन्ना ITI म्हणजे कितें तरी लास्ट कितें करपाचें, एडमिशन घेवपाचें, कोणाक कांय जावना तशें. पूण आतां सिनारियो चेंज जायत आसा, सुविधा भरपूर जायत जाला, कितल्योश्योच फॅसिलिटी और पायपलायनीन आहा आतां जावपाचें आहा. सो तांकां दिसलें की हांगा येवन ते पळोवचें, स्टडी टूर करचो, आनी तेंच्यांनी आज सत्कार केलो म्हगेलो. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळान दिवचलच्या ITI भेट दिवन थंयचे व्यवहार कशे चलतात तेवूय जाणा जावन घेतले. दिवचलची ITI गोंयांतली एक बरी ITI आशिल्ल्याचे गोंयचो ITI संचालक विनायक कांबळेन सांगले. आज काही जो स्टडी टूर आपण केलेला आहे, या स्टडी टूरचं ऍक्च्युअली हे व्हायलाच पाहिजे. कारण कधी कधी काय असतं की आपण कधी कधी कोणत्या चांगल्या गोष्टी करतो, तर दुसरीकडे पण ते लोक ती राज्य चांगल्या गोष्टी करतात. तर ह्या चांगल्या गोष्टींची देवाणघेवाण आदान प्रदान व्हायला पाहिजे. सो त्या दृष्टिकोनातून ऍक्च्युअली ह्या स्टडी टूरला माझ्या मते तरी चांगलंच महत्व आहे. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. मये कारापूरची सरकारी शाळा राष्ट्रीय शिक्षण पॉलिसी बरोबर घेवन वतली. गोंयांतल्या हेर शिक्षकांक हेच शाळेत ते विशींची ट्रेनिंग दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. मये मतदारसंघातले कारापूरचे हे नवे शाळेत सध्याक 300 परस चड विद्यार्थी शिकतात. 5,59,00,000 लाखाचो हो प्रकल्प. विद्यार्थ्यांक बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो. नवे इमारतीचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केले. पळयात तो सुवाळो.
ही शाळा इन फ्युचर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी रन करपी परत ही बऱ्यांतली बरी शाळा आसतली फुडल्या वर्साच्यान नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट हांगासल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जातली. हांवें आमच्या डायरेक्टर एड्युकेशनाक सांगलां की बिचोले तालुक्यांतल्यो शाळा पळोवपाक पुराय गोंयांतले प्राथमीक टीचर एडेड आनी गव्हर्मेंट हांकां ह्यो तिनूय शाळा हाडून दाखय आनी इन फ्युचर तांची ट्रेनिंग घेवपाक जाय. ती ट्रेनिंग पणजेन घेवपाची ना, ती ट्रेनिंग आमच्या कारापूरच्या शाळेन घेवपाची, जेणे करून आमच्यो तिनूय शाळेंतले इन्फ्रास्ट्रक्चरूय दाखयतले आनी कशा पद्दतीन एखाद्या ह्युमन रिसोर्स आसूं शकता, कशा पद्दतीन एखादो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं शकता. म्हणून आता शाळेच्या बाईंची जबाबदारी वाडल्या. गोंयांतल्या शाळेंतले टिचरांक ट्रेनिंग घेवपाचें काम हे तुमचेर येतलें. त्या खातीर आमी एक पटसंख्या वाडोवपाक आनी भुरग्यांची एटॅचमेंट आमच्या शाळे कडेन दवरपाक कितें करपाक जाय हेजो मास्टर ट्रेनर जे आसा पळय न्ही ते ह्या शाळेंत आसतले. त्या खातीर तांची जबाबदारी आनीक चड वाडलेली आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. आयज राज्यांत गरमेची लारां घोळटली. अकस्मात तापमान 40 डिग्रीच्या लागसार पावोन गरमी वाडटली. ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक डिहायड्रेशन जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच थळाव्यांनी दनपारच्या वेळार भायर सरचें न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.